पाटी ओशी खबर गोडली असा म्हणटात पळय त्या गांवान एक भाव आनी भयण दोगांय रावतालीं एका घरान ताची भयण पडली एका चेड्याच्या मोगान हें आयकोन भावचा वलो रागान ताणें भयणीक सांगलें त्या चेड्याची वाट सोड म्हूण बोऱ्यान वाट सोड त्या चेड्याची भयणीक सांगलें भावान भयण आयकोन आसली पिशी जाल्ली चेड्याच्या मोगान भावान म्हटलें रागान भयणी दोर मोनान त्या चेड्या लागीं काजार जावंक दिवचो ना आसो सूर संवसारान वाट सोड त्या चेड्याची भयणीक सांगलें भावान भयण आयकोन आसली पिशी जाल्ली चेड्याच्या मोगान भावान म्हटलें रागान भयणी दोर मोनान त्या चेड्या लागीं काजार जावंक दिवचो ना आसो सूर संवसारान कितें कोत्ता तें पळयात उठोन रातीक मोदयांनीच्या बारार आपणाक कासार जावंक दिना म्हूण भावा चेर मारता फार भाव म्हणटा भयणी म्हाका तुवें केलोय काबार आतां सुशेगाद जा तूं काजार भयणी भाव तूं कांय एकलोच पूण न्हवरे मेवतेले साबार ते भयणीचे काळी पळयात कितलें दारून काजार जावंक दिना म्हूण भावाक आपल्या उडयलो मारून काजार जाताय भयणी भावाचें खूण करून मोतोच तूं रोट्टेलें देव आयज आपणाक स्वर्गार घेना म्हूण ते भयणीचे काळी पळयात कितलें दारून काजार जावंक दिना म्हूण भावाक आपल्या उडयलो मारून काजार जाताय भयणी भावाचें खूण करून मोतोच तूं रोट्टेलें देव आपणाक आयज स्वर्गार घेना म्हूण तशेंच आनी एका गांवान घडलें चेडू चेड्याच्या मोगान पडलें इतलें वायट ओद्रूस आयल्यार सोडची ना म्हूण उतर दिलें चेडवाच्या मायन पायन पळयात कितें केलें चेडवाक घरान बंद करून दवरलें चेडवान घरान रावन पळयात ओद्रूस आदारलें कोचलें चेडवान जेवणान बीक घालून माय पाय केली काबार अशें ताणें केलें त्या चेड्या लागीं करिना म्हूण काजार आनी आपुणूय मेलें जीव दिवन गोळार त्या पासो सांगता मायन पायन के दीस आळयोचें न्हूय मोगार चेडवान जेवणान बीक घालून माय पाय केली काबार अशें ताणें केलें
त्या चेड्या लागी कोरिना म्हूण काजार आनी आपुणूय मेले जीव दिवन गोळार त्या पासो सांगता मायन पायन के दीस आडयोचे न्हय मोगार